Today we are here to talk about the annual looting event. Looting event, total mission, total commission, and which is also known as, popularly known as, International Film Festival of India, which will be soon held in November only. So we have Mr. Manat Panchikar start with that. आयचो विषय इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. खरें म्हटल्यार हे इफी काही वर्सां फाटीं तेका एक ब्रँड आसलो, तेका एक नांव आसलें. गोंयकारां मदीं एक उमेद आसली, उत्सुकता आसली. गोंयकार तेतून वांटेकार जाताले आनी हो इव्हेंट एक उत्सव कसो जातालो. पण आमी फाटल्या कांय वर्सांनी पळयलां भारतीय जनता पार्टी खातीर हो इव्हेंट हे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हे मनी मेकिंग मशीन जाल्लें आसा. MMM, ट्रिपल M, मनी मेकिंग मशीन. जेन्ना आमी मनी मेकिंग मशीन म्हणटा ताच्या फाटल्यान पुरावे आसा, ताच्या फाटल्यान सत्य आसा. जो डेटा आमचे कडेन उपलब्ध आसा ताच्या वरवीं सिद्ध जाता की गोंयांत जावपी इफी हिची पातळी, हिचो स्टँडर्ड इतलो देंवलो आसा की आयज ते इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल उडोवना तर ते आयज डॉमेस्टीक फेस्टिवल जाल्ले आसा. आनी जेन्ना हांव डॉमेस्टीक फेस्टिवल म्हणटा ते पुराव्या सकट म्हणटा, आंकड्या सकट म्हणटा. जेन्ना आमी इफी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणटात तेन्ना त्या फेस्टिवलाक फॉरेन डेलिगेट, आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी यांची संख्या व्हडा प्रमाणात आसपाक जाय. पण ज्या तरेन बाबत आयोजन गोंय सरकार ह्या इफीचे करता तेका लागून आयज फॉरेन डेलिगेट जे आसा ते ह्या इव्हेंटा कडेन फाट करपाक लागलेले आसा. फाटल्या कांय वर्सांचो जर डॉक्युमेंट आमी पळयलो जाल्यार त्या डॉक्युमेंटा वरवीं आमकां सिद्ध जाता आनी हे डॉक्युमेंट ऑफिशियल डॉक्युमेंट, सरकारचे डॉक्युमेंट जावन आसा की फॉरेन डेलिगेट यांची संख्या देंवत वयता. 2023च्या वर्साचे एडिशन जाले इफीचे, तितून त्यांचो आंकडो आसलो 162. 162 हे फॉरेन डेलिगेट ह्या इफीक सहभागी झाले. डॉक्टर प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री गोंयचे जावन आसा तेंच्यांनी 2 दीस फाटीं तुमकां संबोधीत केले आनी इफी बद्दल जायते कितें तुमकां सांगले. इफीची तयारी जोरदार चालू आसा, बेगीनूच पुराय जातली आनी इफीक 28 कोटी खर्च करपाचे आसा. आमी जर पळयले फाटल्या कांय वर्सांनी जाल्यार हो आंकडो फाटल्या 4 वर्सांचो जर नियाळ आमी घेतलो जाल्यार 2020 हो आंकडो 12 कोटीचेर आसलो, 21 हो 15 कोटीचेर पावलो, 22 हो 23 कोटीचेर पावलो, 2023 ह्या वर्साक हो 24 कोटीचेर पावलो, जवळजवळ 25 पावलो. आणि आयज अंदूच्या इफीक गोंय सरकार 28 कोटी खर्च करपाचे आसा. आमकां प्रश्न आसा की 28 कोटींतल्यान गोंयकारांक फायदो कितें जातलो, गोंयांक फायदो कितें जातलो. गोंयचे जे फिल्म फ्रेटर्निटी आसा, जे फिल्म निर्माता आसा, जे फिल्माचे कलाकार आसा, जे फिल्माचे डायरेक्टर आसा, ह्या फिल्म फ्रेटर्निटीक हेचो कितलो लाव मेळटलो हो व्हडलो प्रश्न चिन्ह काँग्रेस पार्टीक आसा. दर वर्सा गोंय मनोरंजन सोसायटी बाता मारता की आमी 10,000ची मोख दवरल्या, डेलिगेट हे 10,000 रजिस्टर जातले. दर वर्सा बाता मारता. पण जे पुरावे सरकारी आंकडे आमचे कडेन आसात, जे डेलिगेटांचे आंकडे आसात फाटल्या 4 वर्सांचे, ते दाखोवन दिता की आयज मेरेन 7,633 वयर हे डेलिगेट पावूंक ना.
7,633 आणि मुख्यमंत्र्यान तुमकां कितें सांगले, गोंयकारांक कितें सांगले की फाटली कांय वर्सां 8,000 डेलिगेट जाले. 8,000 डेलिगेट केन्नाच जावंक ना. फाटल्या 4 वर्सांचो ऑफिशियल आंकडो आमचे कडेन आसा. सो जेन्ना 8,000 क्रॉसूच जावना, मुखेलमंत्री खंयच्या आधाराचेर 8,000 म्हणटा. ESG ही मनोरंजन सोसायटी जी आसा ते मोख आपणाची 10,000चेर दवरता, पण 10,000 केन्ना आंकडो थंय पावूंक ना. आनी पावना कित्याक तर हेचे आयोजन जे आसा ते आयोजन बाबत जावन आसा एका स्टँडर्ड, इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आसपाक जाय. तो इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ह्या इफीक आमकां दिश्टी पडना. गोंयांत जेन्ना काँग्रेस सरकार आसले त्या वेळार ह्या इफीक एक वेगळो रंग, एक वेगळो साज, एक वेगळे तेका बळगे दिवपाचो प्रयत्न काँग्रेस सरकारान केल्लो. काँग्रेस सरकार जेन्ना आसले तेन्ना फिल्म फायनान्स स्कीम ही फिल्म फ्रेटर्निटी खातीर, गोंयच्या फिल्म फ्रेटर्निटी खातीर फिल्म फायनान्स स्कीम हे प्रमोट केल्ले टू प्रमोट गोवन फिल्म मेकर्स, फिल्म प्रोड्युसर. आता ही स्कीम खंय पावल्या ह्या बद्दल मुख्यमंत्री काय उलयना. ही जी फिल्म फायनान्स स्कीम आसा ती सभाघरान पडून आसा, ते डॉर्मंट आसा, ती कित्याक चालीक लागना. तर ह्या फिल्म फेस्टिवलाचो फायदो कितें? जेन्ना ही स्कीम तुम्ही बंद दवरल्या, ती डॉर्मंट आसा आनी तेकाच लागून गोंयचे फिल्मकार, गोंयचे फिल्म कलाकार, गोंयचे फिल्म प्रोड्युसर हे आयज मुखार सरना. गोंय गव्हर्नमेंटान, काँग्रेस गव्हर्नमेंटान त्या वेळार जवळजवळ 6 सेक्शनां, प्रोग्रामींग 6 सेक्शनां दवरलेली वेगवेगळी. आणि तितून एक सेक्शन जे आसले ते गोवा ऑन सेल्युलॉइड. आणि ह्या सेक्शना वरवीं ऑफिशियल सेक्शन फिल्म, गोंयकारांची फिल्मां थंय प्रदर्शीत करपाक मेळटाली. ती आयज खंयच आमकां दिश्टी पडना. फाटल्या 4 वर्सांचो जर नियाळ आमी घेतलो, ऑफिशियल जे डॉक्युमेंट आसा तितून नियाळ घेतलो जाल्यार गोंयचे फक्त एक फिल्म 2022 वागरो हे फिल्म ऑफिशियल सेक्शनान प्रदर्शीत जाले इफी अंदर. बाकी सगळींची अनऑफिशियल सेक्शनान चलयतात. आमच्या गोंयकारांक फटयतात की तुमची फिल्मां इफीक आमी दाखयतले. ती खंय दाखयतात? ओपन ग्राउंडाचेर आणि खंयसर दुसऱ्या जाग्याचेर. जे ऑफिशियल सेक्शन आसता इफीचे त्या सेक्शनान गोंयकारांची फिल्मां थंय प्रदर्शीत जायना. फक्त एक फिल्म वागरो हे एक फिल्म प्रदर्शीत जाता. आता काँग्रेस पार्टी पार्टीचे जेन्ना सरकार असले तेन्ना इफीक एक वेगळो दर्जो दिवपाचो प्रयत्न केलो. त्या वेळार गोंयांत फिल्म कल्चर निर्माण जावचे म्हूण तो एक फिल्म फायनान्स स्कीम चालीक लायली. ती आयज बंद आसा. सांगपाचो उद्देश इतलोच की हे जे इफी आयज चलता ते इफी परतून एकदा सांगता मनी मेकिंग मशीन, भ्रष्टाचार करपाचे हे इव्हेंट जावन आसा. आणि वो इव्हेंट भारतीय जनता पार्टी खातीर चरपाचे मैदान जावन आसा. चोरपाचे मैदान, चरपाचे मैदान, ग्रेजिंग ग्राउंड जाल्लो आसा. ज्या जाग्यार ते उपाट अशी टेंडरां फ्लोट करतात. ज्या टेंडराचे लिमिट आसपाक जाय, जे पयशे टेंडरां एस्टिमेटेड कॉस्ट आसपाक जाय तो भरमसाट लावन दिता आणि आपणाच्या सोयऱ्या धायऱ्यांक, आपणाच्या जाळवणदारांक, आपणाच्या कार्यकर्त्यांक, आपणाच्या लागींच्या इश्टांक ही कॉन्ट्रॅक्टां दितात. काय पुरावे आम्ही तुमचेकडे तुमकां पोरूच्या वर्सा दाखोवन दिल्ले. पोरूच्या वर्सा इफी जाल्या उपरांत RTI घालून ही सगळी उक्ताडां तुमच्या मुखार आमी मांडपाचे आसा. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आयज सांगाते भशेन भारतीय जनता पार्टी खातीर पयशे करपाचे हे यंत्र जाल्ले आसा. आता हे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंय सरकारा कडेन कांयच तेंचे कडेन पावर ना. ESG कडेन कांय पावर ना. हे गोंय सरकार आयज फक्त ट्रॅव्हल आणि हॉस्पिटॅलिटी, हॉटेलां बूक करप, तिकेटी बूक करप, तेंची रावपाची व्यवस्था करप
तेंचे ट्रान्सपोर्टाचे इतलेच पुरतो आयज गोंय सरकार एजंट जाल्लो आसा. त्याच्या मुखार हेंचेकडे कांयच आनी पावर ना, कांयच अधिकार ना, आणि त्याच खातीर गोंयची फिल्मां ऑफिशियल सेक्शनान ही चालीक लागना. आता जेन्ना आमी टेंडराचे उलयता, चोरयेचे उलयता, भ्रष्टाचाराचे उलयता, हॉटेलाचे उलयता, टॅक्सीचे उलयता, हेर फेर उलयता, त्या वेळार आमकां तुमकां सांगितशें दिसता की जेन्ना आमी खंयची तिकेट, इमालाची तिकेट जेन्ना आमी बूक करता, ऑनलायन करता, समज आमी 1 म्हयनो आदी बूक केली, 15 दीस 20 दीस आदी केली, जाल्यार तेची रेट एक आसता, आणि ज्या दिसा आमी फ्लाय करता त्या दिसा तेची रेट दुसरी आसता, आणि चड करून ती वाडलेलीच आसता, कमी केन्ना आसना, चुकोवन केन्ना आसली जाल्यार वाडूनच आसता. सो ह्यो तिकेटी बूक करपाक एजन्सी आसा, आणि इफीची एजन्सी आसा, निश्चित आसा. हे तिकेटी ऑनलायन बूक करता, एजन्सी वरवीं बूक करता, आणि हे पयशे खंयचे लायता, ज्या दिसा फ्लाय जाता त्या दिसाची हे तिकेटी बिलां करता. आता आमी जर तिकेटी बूक केल्यो, 4-5 बूक केल्यो, जाल्यार तेचे कमिशन आसता, तिकेटी फाटल्यान कमिशन. हे कमिशन कोण खाता? तिकेटीचे पयशे ते खाताच. फाटी केली 1 म्हयनो आदी केला कितली सवाय पडटा, 1 म्हयन्या नंतर केली, ऑन द स्पॉट केली जाल्यार म्हारग पडटा. तो एक तफावत. दुसरे हे कमिशनाक खाता. टॅक्सी ज्यो आसता, टॅक्सी वेगवेगळे भाशेच्यो, ज्यो गाडयो बऱ्यो आसा, बारीक सामान्य आसा, बऱ्यो आसा, हाय क्लास आसा, VIP खातीर ऑडी आसा, BMW, व्हडली आमकां नांवां ती येयना, पूण गाडयो ह्यो आसा. गॅस कितले, गाडयो कितल्यो, हो जर हिशोब लायलो जाल्यार तितून तफावत दिश्टी पडटा. गॅस समज 50 जाल्यार टॅक्सी हेंच्यो गाडयो तांकां व्हरपाक 100. एक स्टँड बाय आसता तिचे पयशे लागतात. रूम जे बूक करता, हॉटेलां बूक करता, ते हॉटेलाक टेंडर नासतना हे डायरेक्ट ते बुकींग करता. टेंडर केल्यार सगळी हॉटेलां येतली, सगळे आपणाची रेट दितले, पण एकाच हॉटेलाक खंयच्या तरी धरता आणि तितून बुकींग करता. आता त्या हॉटेलांनी कितले आमचे गेस्ट रावल्या, कितले गेस्ट गोंयान पावले, हॉटेलार पावले, आणि कितले येवंक ना, कितले हाडून कॅन्सल जाले, हो हिशोब आसना. जितले बुकींग करतात तितले पयशे लाटून दिता, आणि ते पयशे मागीर हे खाता. तेकाच लागून सांगला की हे जे इव्हेंट आसा, हे भारतीय जनता पार्टी खातीर मनी मेकिंग मशीन जावन आसा, हे ग्रेजिंग ग्राउंड जावन आसा, हे खावणीचो हो मैदान जावन आसा. हे आमी ह्या वेळार तुमच्या मुखार हांगा दवरता. जो इफीचो ब्रँड आसलो, इफीक एक फेम आसली, इफीचे एक नाव आसले, ते आयज भारतीय जनता पार्टीन स्वताच्या स्वार्था खातीर, पैशा खातीर, लुटी खातीर आयज हेंच्यांनी तो ब्रँड काबार केला. आणि तेकाच लागून इंटरनॅशनल फॉरेन जे डेलिगेट या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक येवंक जाय, ते आयज खूब कमी जायत आसा, कमी जाता. आमचे कडेन जो पुरावो आसा तो दाखोवन दिता की हे कितले पयशे दर वर्सा खर्च जातात. आमचे कडेन पुरावो आसा, तितून दर वर्सा कितले प्रायव्हेट स्पॉन्सर येतात. सांगपाक अजाप दिसता, फाटल्या वर्सा 2023 ह्या एडिशनाक फक्त 5 लाख स्पॉन्सरशीप. इफीक येदो व्हडलो इव्हेंट, इंटरनॅशनल इव्हेंट, आणि फक्त 5 लाख हे ऑफिशियल हे आमकां स्पॉन्सरशीप मेळ्ळी. हांगा ऑफिशियल आंकडो व सरकारचे कागद हे दाखोवन दिता. गांवांत जर एक टुर्नामेंट केलो, गांवांत जर एक फुगडी स्पर्धा केली, घुमट आरती स्पर्धा केली, जाल्यार कितल्या लाखांनी भुरगे एकठांय करता, आणि आमचे पॉलिटिशियन तांकां लाखांनी पयशे दिता. बीजेपीच्या सगळ्या मंत्र्यांक आणि आमदारांक खबर आसा. आणि इफी हो येदो व्हडलो इव्हेंट, तेका फक्त ह्या सरकाराक 5 लाख स्पॉन्सरशीप मेळटा. अजापाची गोष्ट. आणि तेकाच लागून आमकां दिश्टी पडटा की जेन्ना तुमचो हो इफीचो ब्रँडूच ना, कोण स्पॉन्सरशीप दितलो तुमकां? कोण तुमचे डेलिगेट, फॉरेन डेलिगेट कित्याक घेतले? आणि हे इफी तुम्ही ज्या तरेन आयज तुमची वाटचाल दिश्टी पडटा, ती इफी पळयल्या उपरांत आमकां दिसता
की इफी जे आसा ते फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट जाल्ले आसा आणि ह्या इफीक गोंय सरकाराक जो वांटो आसा तो फक्त एक एजंटाचो ट्रॅव्हल आणि हॉस्पिटॅलिटीचो फक्त एजंट जावन हो सरकार काम करता. एक प्रश्न आसा परतून एकदा की ह्या इफीचो गोंयांक फायदो कितें? ह्या इफीचो गोंयकारांक फायदो कितें? ह्या इफीचो गोंयची जी फिल्मां आसा आणि फिल्माचे प्रोड्युसर कलाकार आणि डायरेक्टर आसा तांकां फायदो कितें? 26 कोटी तुम्ही गोंयकारांचे मोडटात. पयलीं ते सरकार रिणान आसा. रिणां काडून काडून सण साजरे करपी हे सरकार तुम्ही परतून एकदा हो सण हो इव्हेंट परतून एकदा ते 26 कोटी कित्याक खर्च करता? तो वाडात तुमचो आंकडो अशें कितें इफीक जाता? कसलो चमत्कार, कसलो झगडमाट आणि कसले आयोजन हे आसा ज्या वरवीं तुम्ही हो आंकडो वाडयत आसा, ज्या वरवीं तुम्ही हो लूट वाडयत आसा, तुमचे कमिशन हे आता वाडत आसा. कितें तरी तुम्ही चमत्कार करपाचे आसा हे मुख्यमंत्र्यान सांगले ना. सो 2020 जेन्ना तुमचे हे खर्च जो आसलो तो 12 कोटी, 24 तुमचो खर्च 28 कोटी, डबलापेक्षा चड. कितें तरी तुम्ही चमत्कार करता, कसले तरी तुमचे आयोजन जावन आसा. सो हो एक व्हड प्रश्नचिन्ह आमच्या मुखार हांगा उप्र आसता. तेन्ना आमी ह्या सरकारा कडेन मागणी करता की तुमचो जो मनी मेकिंग मशीन जे आसा ते मनी मेकिंग मशीन तुमच्या कार्यकर्त्या खातीर, तुमच्या जाळवणदारा खातीर, तुमच्या इश्टा खातीर हो वापरू नका. हे जे कोटींनी रुपया जे गोंयकारांच्या कष्टाचे टॅक्साचे पैसे जावन आसा ते गोंयचे उदरगतीक चालीक लाया, गोंया खातीर चालीक लाया. असो चोर इव्हेंटाच्या नावार, इफीच्या नावार ही लुटा. शेवटी हेचे आमकां कितें निष्पन्न कितें जाता? हेचो फायदो कितें? हेचो लाव कितें? कोण कलाकार तयार जाले? फिल्म सिटी खंय पावली? आता गोंयान तुम्ही जर आमी पळयले जाल्यार गोंयान फिल्म फेस्टिवल, गोवा फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय आसले, ते खंय पावला? गोवा फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय आसले ते अजून जावपूच ना. कित्याक जावना? गोवा फिल्म फेस्टिवल कित्याक जावना हेचे उत्तर मुखेलमंत्र्यांक दिवचे. आणि जे हांवें उलयलां, जे आंकडे हांवें सांगल्या, जावं हांव जे उलयलां ते फट म्हणून मुखेलमंत्र्यान सांगचे. हांव चॅलेंज करता मुखेलमंत्र्याक की जे आंकडे हांवें सांगल्या ते फट. आणि मुखेलमंत्र्यान जे सांगला 8,000 फाटले जायती वर्सां 8,000 डेलिगेट येता, हे खरें, हे प्रूव्ह करचे मुखेलमंत्र्यान. हे 28 कोटी हे कित्याक खर्च जातले, कशे खर्च जातले हे मुखेलमंत्र्यान सांगचे. 2020 जर 12 कोटी तुमचो खर्च जाता जाल्यार 24 तो 28 कोटीचेर कसो पावता हे स्पश्टीकरण दिवचे. टॅक्सीचेर तुम्ही कितले खातात, हॉटेलांचेर कितले खातात, ऍडव्हर्टाइजमेंटाचेर कितले खातात, एअर फेराचेर कितले खातात, रावपाची व्यवस्था करता थंय कितले खातात, तुमच्या कार्यकर्त्यांक कितले दितात, हे सगळे गोंयकारांपर्यंत तुम्ही बाणाक सांगून दियात. तेन्नाच कळटले की हे सरकार जे आसा ते गव्हर्नमेंट विथ डिफरन्स. म्हज्या जे सांगपाचे आसले ते जवळ जवळ सोंपलेले आसा. जर तुमकां कितें ह्या विशयाचेर प्रश्न विचारूंक जाय जाल्यार मुजरत तुम्ही विचारूंक शकता. अमरनाथ, पूर्वी तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स विषय हायलाइट केले, पूर्वी प्रेस कॉन्फरन्स विषय हायलाइट केला, आउटकम कितें, पूर्व कितें रिजल्ट येयलो? फक्त कॅलेंडर इयर तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता, इफी जाता इफी घेवन प्रेस कॉन्फरन्स काबार, कित्याक तुमची फाटली प्रेस कॉन्फरन्स घेवन रिजल्ट काय ना, तुम्ही कांयच कोर्टान वचूना, काय ना. कितलेशेच केसी आयज बसून काँग्रेस पार्टीन पुलिशेन घातल्या, विजिलन्सान घातल्या, त्याचा आउटकमूच येना. सो सगळी यंत्रणा जी आसा ती तेंचे कडेन आसा. सो इफीचेर म्हणटा ना ह्या विशयाचेर घातल्या. इफीचेर तुम्ही एवरी इयर हायलाइट करता, हे स्कॅम जाला ते जाला, पण काय ना आता रिजल्ट करपाक काय ना. हायलाइट फाटल्या वेळार जेन्ना हायलाइट केल्ले
त्यांच्याकडे त्या वेळार आमच्याकडे ऑफिशियल डॉक्युमेंट हातीन नासले. ह्या वेळार आमच्या हातीन ऑफिशियल डॉक्युमेंट आसा आणि त्याच्या व्यतिरिक्त हो इव्हेंट जाल्या उपरांत आम्ही आरटीआय घालतले. जे प्रश्न आमच्या मनात आसा, जे प्रश्न आम्ही तुमच्या मुखार मांडल्या, त्या सगळ्या विशयाचेर आरटीआय जातले आणि इफीच्या विशयाचेर आम्ही गंभीररित्या ही ज्या जाग्यार तेंचे केसी घालपाक जाय, कंप्लेंट करपाक जाय, ते निश्चित पण लास्ट इयर बेजलेस केले तर तुम्ही एलिगेशन ना बेजलस नसले. ते खरे असले. ना बेजलस कांयच नसले. दे वर ऑल विथ फॅक्ट्स. पण जे गव्हर्नमेंटाचो पुरावो आसता, गव्हर्नमेंटान दिता, तो त्या वेळार आमचे कडेन नासलो. आयज आमचे कडेन तो पुरावो आसा. त्या आंकडे तुमकां तेका लागून सांगले की 2020 4 वर्साचे आंकडे आयज आमचे कडेन आसा. ह्या वर्साचो परतून एकदा आंकडो जेन्ना आमचे कडेन मेळटलो तेन्ना आमी निश्चित रूपान तेचेर आमी पावला. तुम्ही बाकीच्या फेस्टिवलान सुद्धा डेकोर पार्ट किंवा तो इव्हेंट करतात सगळे, ताजेर खुबशे फावटी उलयल्या. इफ्फीचे अजून पर्यंत आयच्या तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्सान डेकोर जे कॉन्ट्रॅक्ट दिता ताचेर काय तुमकां कितें दिसता कितें आसा? कारण 28 crores खंय स्पेंड जाता, तुमचे कितें ब्रिफींग आसा, खंय स्पेंड जाता, मेजर अमाउंट खंय स्पेंड जाता? ना तोच आमी आतां मागपाचे आहा. हो इव्हेंट जाल्या नंतर आमी तो मागपाचे आसा. सो मागल्या नंतर परत एकदा तुमच्या मुखार येता आणि रोखडीच ज्या जाग्यार कागाळ करपाक जाय ती निश्चितपणान करता. 28 कोटी म्हणजे केदो व्हडलो आंकडो आसा. ते 28 कोटी जर गोंयच्या उदरगतीक जर खर्च केले जावं 28 कोटींतले जे आमची बायलां आसा तेंचे पयशे मेळोंक ना, जे सिनियर सिटीजन आसात तेंचे पयशे मेळोंक ना, जे आमचे स्टुडंट्स शिकतात तेंची स्कॉलरशीप मेळोंक ना, हे सगळे पेंडिंग आसा. आणि निमतां सांगता कसली आधार कार्ड लिंक करूंक ना आणि हे लिंक करूंक ना, तेंचे पयशे चवथीक दिता म्हणटले. अजूनही तेंचे दिवाळी जाली आणि क्रिसमसूय येतले, तेंचे पयशे मेळना. पूण हे 28 कोटी रीण काडून हांगा ह्या इव्हेंटाक मात ते खर्च करता. सेंट्रलाचे एक मिनिट. सेंट्रलाचे पोरू फक्त सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे पोरू टोटल पुरावो आसा. इफी खातीर 2023 70 लाख 76 lakhs.95 इतलेच. 1 कोटी सुद्धा ना. 76 लाख, फक्त 76 लाख पोरूच्या वर्सा येईल. ओके अमरनाथ बाबा, अनेक जे म्हटलं की फिल्म फायनान्स स्कीम जे आहे तेजेर एक उलयलो ती काँग्रेसीच्या टायमार ती प्रमोट केल्ले, पण आता केन्ना पर्यंत लास्ट दिला कितें खबर आसा? हे आता फाटल्या 4 वर्सांत तर तेची बंदूच आहा. ते म्हणजे काँग्रेस गव्हर्नमेंटान चालीक लायली त्याच्यानंतर जे बीजेपीचे सरकार येयले ती बंदूच आहा. ती फायनान्स स्कीम तेंच्यान चालीक लागूच ना. ती जाली ती सेवाकारांक पावली. आता तुम्ही म्हटलं 28 करोड खर्च येतात इफ्फी खातीर. ना मुख्यमंत्र्यान सांगला 28 कोटी आम्ही खर्च करतले. ओके 28 कोटी खर्च करतले म्हटलं मुख्यमंत्री इफ्फी खातीर. आणि दुसरे एक म्हटलं जाल्यार आता तुम्ही उलयले की 7,000 वयर डेलिगेट येतात, म्हणजे ते टुरिझम आणि लोकांच्या बिझनेस बी जाता न्हू. आणि दुसरी एक खबर, जर इतले खर्च करिना जाल्यार मागीर इफ्फी दुसरी कडेन वयतली न्हू, अदर स्टेट. इफ्फी दुसरे कडेन गेली जाल्यार गोंयांत कांय लुकसाण जावपाचें ना. गोंयांत तितके कांय लुकसाण जावपाचें ना. जर ही इफ्फी आमकां अशें म्हणपाचें ना की इफ्फी दुसरे कडेन व्हरा पण आनी इफ्फी बंद कराय म्हणून आमी. पण ह्या इफ्फीच्या वरवीं ज्यो स्किमी जशे फिल्म फायनान्स स्कीम ती चालीक लावपाक जाय. गोंयचे जे फिल्म फ्रेटर्निटी आसा तांकां मदत जावपाक जाय. गोंयचे जे फिल्मां आसा ती ऑफिशियल सेक्शनान प्रदर्शीत जावपाक जाय. पयलीं काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसतना दर तालुक्यांनी हे फिल्म फेस्टिवल म्हणजे त्याच्या निमतान सगळ्या कार्यावळी जाताल्यो. त्या वाठारांतले कलाकार माची मेळटाली. त्या वाठारांतले धालान भुरगीं व्हड भुरगीं विविध कार्यक्रम जाताले. सो तो इफ्फी तसो जावचो जेच्या वरी गोंयकार तितून इन्वॉल्व जातले, गोंयकारांक फायदो जातलो. तेन्ना मागीर इफ्फी करपाक कांय हरकत ना. ही इफ्फी फक्त बीजेपी खातीर आसा, मनी मेकिंग मशीन. इफ्फीचो हेतू वर्ल्डातले सगळ्यात बेस्ट फिल्माचे फेस्टिवल, सो गांवांनी वचून दाखोवप हे एक्स्ट्रा, विच इज ओके, तुम्ही म्हणटा ती गोष्ट. पण इफ्फीचो खरो हेतू आसा की वर्ल्डातली सगळ्यात बेस्ट फिल्मां डेलिगेट जे आसा कोण येता तांकां तेंच्यांनी पळोवप आनी शिकप. सो हो जो तुम्ही सांगता तो इफ्फीचो भायलोच प्रकार आसा. इट इज नॉट अ इफ्फी जी पयलीं जाताली. इफ्फी तितून अशें कांय जायनाशिल्लें.
सो फर्स्ट इफी जेन्ना जाल्ली किंवा फर्स्ट टू 40th इफी जेन्ना जाली तेन्ना फक्त फिल्मां दाखयताले आणि सगळ्यात बेस्ट फिल्मां आणि ते अजूनही दाखयतात. The selectors is not from Goa. Selectors is from DFF or जे NMDC आसा. सो ह्यो प्रकार जो आसा तो इफी हरशीं लागना. सो ताजेर तुम्ही स्ट्रेस करच्या परस इफी जे चलता ताजेर कित्याक स्ट्रेस करता? आम्ही स्ट्रेस आमचो पळय व्हडलो स्ट्रेस म्हणजे जे 28 कोटी जे आसा गोंयकारांचे पयशे आमकां काय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जसो आंकडो आसा ऑफिशियल 76 लाख 1 कोटी सुद्दां आमकां मेळना आनी आमी 28 कोटी म्हणटात. सो आमकां हुस्को आसा गोंयचो, हुस्को आसा गोंयच्या पयशांचो. इंटरनॅशनल फिल्म जाता ऑफ इंडिया इंडियेचे जाल्यार इंडिया केंद्र सरकारचो एका पाठबळ मेळपाक जाय काय नाका? मेळपाक जाय आणि ते पाठबळ घेवपाक गोंय सरकारान प्रयत्न करपाक जाय काय नाका? करपाक जाय. जाल्यार मुख्यमंत्री ते कित्याक करिना? 50-50 तरी जावपाक जाय. फक्त आमी व्हडली बातां दाखयली, छतां दाखयले, पण हांगा रातचे जेवण जर आमचे कडेन ना जाल्यार हे फेस्टिवला करून फायदो कितें? की आमी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल करता पण आमच्या घरात जेवणच ना, आमी दुसऱ्या कडसून मागोन हाडटा आनी खाता. हो प्रकार जावपाक जाय. सो इफीक एक स्टँडर्ड आहा, तो स्टँडर्ड आसपाकूच जाय. पण त्याच बरोबर गोंयाची जी लूट आसा, गोंयकारांची लूट आहा ती बंदपाक जाय, हो आमचो उद्देश आसा. 28 कोटीचे काम जायना न्ही सर. 28 कोटीचे काम जायना. जे तेणें सांगला तितले काम जायना अशें तुमचें म्हणणें आसा. 28 कोटी लागूच शकना. जो आयोजन गोंयान जाता इफीचे 28 कोटी खर्च जावंच शकना. 2020 जर 12 कोटीन तुमचें काम जाता जाल्यार 2024 इतली म्हारगाय आनी इतले कितें चमत्कार? कसो इतलो बदल, इतलो फरक जावंक शकता? हेच प्रश्न हो आसा. पण सर जेन्ना सेंटरान आनी स्टेटीन काँग्रेस सरकारान तेन्ना एक 50-50% ऑर्गनायझेशनाक पयशे मेळटाले सेंटरांतल्यान, तशें चलताले पयलीं. 50-50 मेळनासलो तरी आसतना काँग्रेस एकूच टर्माक तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसले. पण जायतो आमकां पाठबळ जे केंद्र सरकाराचे मेळटाले आनी असलो वायफळ खर्च जायनासलो, असलो उपाट खर्च जायनासलो. जितलो खर्च करपाक जाय तितलोच खर्च जातालो. आयज प्रश्न आसा की 28 कोटी म्हणून आमी कितें साध्य करता? 28 कोटी म्हणून गोंयकारांक कितें मेळटा हो प्रश्न आसा. थँक्यू.